म्हापशा बसतड्या एक्सिडेंटान दोग जाण गेले। स्कूटर आणि ट्रकामदी सोमारा सकाळी हो एक्सिडेंट जालो। धपक्यान स्कूटरीचेर आशिल्ले बस्तोडचो सर्वेश कुडव आणि रेवडचो विवेक बिचोलकार दोगूय आगताक गेले। पुलिसांनी ट्रकाच्या ड्रायव्हराक ताब्यात घेतला। दुसऱ्या एका एक्सिडेंटान कुठ्ठाळे 19 वर्साचे चली गेले। म्हापशा बस्तोडे जंक्शनार सोमारा सकाळी एक्सिडेंट जालो। ट्रक आणि डिओ स्कूटरी मदीं हो एक्सिडेंट जालो। एक्सिडेंटान बस्तोडेचो सर्वेश कुडव हो 35 वर्साचो तरणाटो आनी रेवोडेचो विवेक बिचोलकार हो 27 वर्साचो तरणाटो आगताक गेलो। धपक्यान स्कूटर काबार जाल्या। एक्सिडेंटाक लागून ट्रॅफिक जॅम जालो। पुलिसांनी क्रेन हाडून ट्रक काडलो। ट्रकाचो ड्रायव्हर प्रमोद सावंताक पुलिसांनी ताब्यात घेतला। कुठ्ठाळे वेर्णा एके स्पीडीन वचपी गाडयेन रस्त्याकडेक आशिल्ले चलयेक धपको दिलो। चलयेक आगताक मरण आयलें। 19 वर्साचे शॅरन जॉयसी डिक्रूज रस्तो क्रॉस करपाक हायवेचेर रस्त्याकडेक आशिल्ले। गाडयेन एके मोटरसायकलीकय धपको दिलो। मोटरसायकल चलोवपी जखमी जालो। फुडें आहले मरे क्रॉसिंगार वताले उदक घेवन तो बरो फास्ट येयलो स्पिडीचेर येयलो मरे आनी ताका समजो घेवन गेलो आनी हांवें सायडीन आहलो समजो म्हाकाय उडयलो म्हाकाय डॅमेज केलो आनी चेडू समजे तो पंदा गाडयेचेर चेडवाक खंय व्हेलो चेडवाक आतां बांबोली व्हेलो न्हू बांबोली म्हणल्यार आतां सद्या गेल्ले रे रस्त्या सारकी क्रॉस जावपा मेळना आमकां एक मिनट मेळना सारकी तूं आतां एस रावपा जायो केन्ना सांगलोलें स्पीड ब्रेकर घाले कोण हांव मोतोरी जाता मागीर करपा पडटा आं भांगरा चोड ते सगळे शेजारे भांगरा चोड कोणाच्या हातरा पावपाची आं एकलें चोड तेगे आनी एकलो चेडो आंटी गरीब बोडे तेंक कोण आदार ना तेंक कोण ना तेंक बोडे गौरपर्यंत तेंगे घेते ते पेडण्या हरमला विचित्र एक्सिडेंट जाला। ड्रायव्हरान गाडी व्हरून रस्त्याकडेच्या बायन घाली। ड्रायव्हर पोवेश नैबाकराक बरोच मार लागला। ताका म्हापशा प्रायव्हेट हॉस्पिटलान घाला। एक लग्न करून खंय तो मध्यानराती मांद्र्या घरा वतालो। ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट। मडगावच्या कामाक्षी फॉरेक्स फ्रॉड केशीन इकॉनॉमिक ऑफेन्स सेलान आरोपी आड लुकआउट नोटीस काढल्या। निलेश रायकार, बायल निलिमा रायकार आणि आवय रेखा रायकार हांच्या आड ही नोटीस काढल्या। सगळ्या विमानतळाचेर अलर्ट दिला। 210 लोकांनी ह्या फॉरेक्स कंपनी आड कागाळ केल्या। आनीकूय कागाळी येवपाची शक्यताय आसा। मडगावच्या कोट्यांच्या फ्रॉड केशीन इकॉनॉमिक ऑफेन्स सेलान आरोपी आड लुकआउट नोटीस काढल्या। निलेश रायकार, बायल निलिमा रायकार आणि आवय रेखा रायकार आड ही नोटीस काढल्या। सगळ्या विमानतळांचेर अलर्ट दिला। मडगावच्या कामाक्षी फॉरेक्सान 40 कोटींची तोपी घाली म्हूण सुमार 210 गुंतवणूकदारांनी इकॉनॉमिक ऑफेन्स सेलाकडेन कागाळ केल्या। आनीकूय कागाळी येवपाची शक्यताय आसा। So far, we have got complaints from 210 complainants, but still more are coming. So we are in the process of taking down their complaints, and as you know, FIR has already been registered. All-out efforts are being made to nab the accused and his accomplices. So the necessary steps are being taken. We are issuing the LOC notice. The lookout circular is being issued. दुसरे वटेन कांय गुंतवणूकदार मडगाव पुलिसांक मेळ्ळे। 10 lakhs माय जाताय आता एक कामाशी ओपन कोल्या 12 वर्स जाली आनी हांवें घेवपा लागला 3 वर्स जाली आनी त्या लोकांना अशें फोटोन दिले म्हणजे चॅक आपल्याक दवरले आनी तेणें झेरॉक्स काडून दिले आनी तेगे ICICI बँका आनी स्टेट बँका तेगे पयशे नाय आनी म्हणजे लोक कितले लोक येता वयता ते पुलीस कंप्लेन घेयनाय तें खबर जावपा जाय आसलो न्हू हाजे पासून ते कंप्लेन घेयनाय ते पेंची मोस म्हणटाय पुलीस तेगे कितकोन दॅट मीन्स एवरीबडी इज इन्वॉल्वड इन दीस नाजाल्यार पुलीस कित्याक तेगे शॉप राखता पुलिसान तेगे शॉप राखोंक जायना इफ पुलीस आर नॉट फॉर अस ते पब्लीक सर्वंट्स नो दे शूड बी फॉर अस ते आमकां आसपा जाय। मात कोट्यांनी रुपयांची तोपी घालून आरोपी सध्या फरार आसात। प्रुडंटा खातीर मुकेश कुमार आणि विश्वेश प्रभुदेसाय। मडगाव नावेली आपल्या घरकान्नीचो खून करपी मोहन मेहताची बॉडी पुलिसांक रायबंद्रा कॉजवेचेर मेळ्ळा। सुसायड नोट आणि 4000 रुपया पुलिसांक त्याच्या बॉडी कडेन एके बाटलेन मेळ्ळ्यात। ताच्या घरच्यांनी अजून बॉडीची वळख करूंक ना। फाटले सप्तकांत घरगुती झगड्यावेल्यान चंद्रकला मेहताचो ताणें खून केल्लो। मडगाव नावेली घरकान्नीचो खून करपी मोहन मेहताची बॉडी मेळ्ळ्या। ताणें आत्महत्या केल्ल्याचें समजलां। पणजे रायबंद्रा कॉजवे कडेन सोमारा दनपारां ताची कूड मेळ्ळी। ताच्या बॉडी कडेन एक बॉटल मेळ्ळा। तातूंत सुसायड नोट आनी 4000 रुपया मेळ्ळा। आपल्या कुडीचेर निमणे संस्कार करपाक आनी दान म्हूण हे पयशे अशें ताणें सुसायड नोटान बरयलां। ताचे घरचे बॉडीची वळख करपाचे आसा। दोंगरे नावेली किरण बिल्डिंगे सकयल पुलिसांक चंद्रकला मेहताची कूड मेळिल्ली।
चंद्रकला आनी तिच्या घोवाची राती कडेन झगडी जाल्ली. त्या वेळार तिका बरोच मार लागलो आसुये. पुराय घरभर सामानाची मोडतोड, नासधूस आनी रगत पडिल्ले पुलिसांक दिसला. चंद्रकलान घडये आपलो जीव वाटावंक टॉयलेटीन वचून व्हेंटिलेटरांतल्यान उडी मारिल्ली आसुये. पुलिसांनी ताचे आड लुकआउट नोटीसय काडिल्ली. प्रुडंटा खातीर रिपोर्टर मुकेश कुमार आनी व्हिडिओ जर्नलिस्ट चेतन गवस. घेऊया एक विराम.